प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयज सगल्यांक आमकां एक व्हड खुशालकायेचो दीस, कित्याक आयज आमचे फिरगोजेन आमची 17 सुपुल्लीं भुरगीं पयलेच फावट जेजूक आपल्या काळजांत घेवंक आवडटा. तांकां आमी येवकार दिवया. गीत घेवया, हीम नंबर A3, आमी भुरगीं सुपुल्लीं. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. जीवन जाल्ल्या जेजूची शांती तुमचे सोबे आसूं. आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा जेजू आमच्या काळजांत यो आनी सदांच आमचे थंय राव. Jesus, come into our hearts and stay with us always. आमी जेजूचे कृपेन आनी जिवान वाडूंक आमकां जेजू सांगात जाय. म्हणटूच आमी मिसाचे बेटेंत वांटो घेवंक जेजूक आमच्या काळजांत शेवूंक ताका आमच्या जिविताचो सांगाती करूंक ताचेच बरोबर आमची भावार्थाची यात्रा चलोवंक आमी वावरूंक जाय. जेजू सवें आमी वाडूंक जेजूचोच आमकां सांगात आनी आदार जाय. तो जेजू सारकी सदांच लांबी, खालती
आनी देवाचेर भावार्थ दवरतली आमी भुरगीं जावन ह्या मिसाच्या बोलिदानाक आमकां कृपा आनी बोल मागुया. आयज आमचे फिरगोचेन कुशालकायेचो दीस. जशें सुरवातेक आमकां उगडास केला, आमची 17 भुरगीं पयलेच फावट जेजूक आपल्या काळजांत शेवतात. तर आयज खेरीत भाशेन ह्या भुरग्यां खातीर मागुया. जशें परी आयज आमी म्हटलां ती ल्हानवी कालती देवाचेर भावार्थ दवरतली भुरगीं जावं ताचे खातीर मागुया. तशेंच तांच्या कुटुंबा खातीर मागुया, आवय बापाय खातीर. तशेंच संदेशकारांनी जाका तांणी तयार केल्लीं आसा सगळ्या संदेशकारां खातीर मागुया. तशेंच आयज स्टीव आपलो वाडदीस समोर उमता ताचे खातीर मागुया. तो सगळी आमची मागणी आयच्या दिसा देवाक आमी उबारता आसतना खेरीत हुस्को आसुनी जेजूक आमच्या काळजान यो आनी आमचे थंय राव सदांच. हे आमचे मागणे आयच्या दिसा जावं दी. आनी भेटेंत वांटो घेवंक आमची तयारी करता आसतना जायते फावट आमी चुकल्या, जेजूक तितलें घोडये मोत दिवंक ना, त्या खातीर बोगसोडे मागुया. पवित्र गौरव्याचें चित्र. मारिया आनी जुजे आपल्या पुताक भावार्थान वाडूंक सदांच बारी वावुरली. आमी आवय बापूय कशे कांय पावटी ह्या पवित्र गौरव्याची देख आमच्या भुरग्यांक दिवंक आनी भावार्थान तांकां वाडोवंक चुकल्या. आमकां बोगोस सायबा, सोम्या काकोतकर, पवित्र पुस्तक. पवित्र पुस्तक आमकां देवाच्या मोगाची खबर सांगता. जायते फावटी देवाच्या उतराची रूच आमचे जिवितांत आमी अनुभवंक ना. आमचो चडसो वेळ टीव्ही आनी मोबायलांत सांडला. आमी देवाच्या उतराक वेळ दिवचे सुवातेर संवसारी वस्तुकोदीक वेळ दिला. आमकां बोगस क्रिस्ता काकुतकर. दोतोनीचें पुस्तक. एक संदेशकार कसो म्हजी जबाबदारी आसली भुरग्यांक भावार्थान वाडोवंक. पूण कांय फावटी ही म्हजी जबाबदारी हांवें बरे तरेन पाळूंक ना. आमकां बोगोस सोमिया काकुतकर. सोर पदवेदार त्यो आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Salves for a day.
प्रार्थूया. सर्वेस्वर आमच्या बापा, तुज्या आपणायलोल्या भुरग्याची वडवीक तुवें आमकां परतून दिली आनी आत्म्याचे तरणाटपण नव्यान आमकां फावो केलें. ह्या तुज्या मोगाच्या देण्या पासत आमच्या काळजाचो संतोष दिसान दीस वाडोय आनी एक दीस सर्गेचो उतरावडतो संतोष आमकां खरेपणी मेळटलो म्हूण बोरवासो बाळगून त्या पुनर्जीवणपणाच्या दिसाक ओत्रेकून रावूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोमे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. दोन दुताच्या इतिहासा वेले वाचप. महायाज्ञिकान दोन दुतां लागीं विचारले, ह्या नांवान आनीक शिकोवन दिना जावन आमी तुमकां खोड शिटकावणी दिल्ली, तरी तुमी तुमचे शिकोवणेन जेरुजाले शार बोल्ला आनी ह्या मनशाच्या मरणाचें आमकां तुमी जबाबदार करूंक सोदतात. पोर्तिपाळ करून पेद्रून आनी दोन दुतांनी अशें म्हणलें, मनशाच्या उतराक न्हय पूण देवाच्या उतराक की आमी पाळो दिवंक जाय. एका खुर्सार उमका लावन तुमी जिवेशी मारलो त्या जेजूक आमच्या पुर्वजाच्या देवान पुनर्जीवन केलो. ताका फुडारी आनी सोरपोंडार करून आनी ताचे वरवीं इस्रायलाक जिवीत बदलोवप आनी पातकांचें बोगसणें दिवंक आपले पदवेन देवान ताका वयर उबारलो. हें सगळें घडण्याचे आमी गोवाय आसा आनी देवान आपल्या आज्ञा पाळटल्यांक जो पवित्र आत्मो दिला तोय गोवाय आसा. जेजूच्या नांवान आनीक उलोवना जावन तांणी दोन दुतांक शिटकायले आनी तांकां सोडले. जेजूच्या नांवा पासत आमकां बेमान सोसूंक भाग मेळ्ळे म्हूण खुशाल जावन ते महादोन सभेंतले भायर सरले. देवाचे उतोरे. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो सर्वेस्परा जोय. सगळीं म्हणुया सर्वेस्परा जोय. हांव तुका वाकाणटा सर्वेस्परा, कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय आनी म्हज्या दुस्मानाक म्हजी वयर नाचूंक दिवंक ना. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो आत्मो नरकांतलो वाटयलो, फोंडान देंवतल्या मदलो काडून म्हज्या जिवाक गोटाय दिली. जबाब सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पराच्या भोगतानो ताका स्तोत्रां गायात. तो पवित्र म्हूण उगडास दवरात आनी ताची स्तुती करात. ताचो राग किना भितर ना जाता पूण ताचें बोलेंपण जिवीतभर तोपता. जोरी रात काडली तुका गोलोवन तरी फात्या पारार संतोशान उल्हासता. जबाब सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्परा, म्हाका आयक, म्हजी काकलूट कर. म्हाका पाव सर्वेस्परा. दुकान रोडण्यान काडटालो दीस
आतां तुज्या आदारान उडटा नाचता. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुका दिनवासतलो निती काळी. जबाब सर्वेस्परा जोय. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेले वाचप. हांवें जुवावान म्हज्या दर्शनान आनीक पळयलें. सोदरेर जिवे रोचना आनी जाणट्या भोवती दुताचे उरपोजीचो तालो हांवें आयकलो. ते इस्पा भायर हजारांच्या हजारांनी आसले आनी आड्डून म्हणटाले, जिवेशी मारलोल्या मेंढराक फावो सोगली पदवी, तशेंच ग्रेस्काय जानवाय बोल मोहिमा स्तुती आनी वाकांनी. आनी सोगल्यो जिव्यो रोचना स्वर्गार आनी संवसारांत आनी संवसारा खाला आनी सोमदिरान आख्खे सृश्टींत आसात त्यो सोर जिव्यो रोचना अश्यो आड्डून म्हणटाल्यो, त्यो हांवें आयकल्यो. सोदरेर बसून आसा ताका आनी मेंढराक वाकांनी मोहिमा स्तुती आनी पदवी सासणाच्या सासणां. चार जिव्यो रोचना जबाब दिताल्यो, आमेन, आनी जाणटे साश्टांगी पडून बसताले. देवाचें उतर हे उद्गार. Sorbespor तुमचे सोवे आसू, तुमचे सोवे आसू. जुआवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सिमा पेद्रोन जोवळो म्हणलोलो तोमास, गालिल्यांतल्या कानाचो नातानिएल, झेबेदेवाचे पूत आनी ताच्या शिसां मोदले आनीक दोग एकठांय आसले. सिमा पेद्रोन ताका म्हणलें, हांव मासडी मारूंक वेता. तांणी ताका म्हणलें, आमी तुजे बरोबर येता. ते गेले आनी व्हड्यान चडले, पूण ते राती ताका कांयच मेळ्ळें ना. सकाळीं जेजू वेळेर उबो आसलो, तो जेजू म्हूण शिसांक कळ्ळें ना. जेजून ताका म्हणलें, इश्टानो, मासडी कितें तरी पडल्या मू? ताणें ताका जबाब दिलो, कांयच ना. ताणें ताका सांगलें, व्हड्याचे उजवे वाटेन रांपोण घालात आनी तुमकां मासडी पडटली. ताणीं रांपोण घाली आनी मासडी एकदम चड पडली देखून तांच्यान ती ओडून हाडूंक जायना जाली. जेजू मोग करी त्या शिसान पेद्रूक म्हणलें, तो सोमी.
तो सोमी म्हूण आयकून सिमा पेद्रून आपले आंगले पेंगटाक बांदले, कित्याक ताच्या आंगाक कांयच नासलें आनी ताणें दोरयान उडकी मारली. पूण मासडेन बोल्लोली रांपोण ओडीत ओडीत येरशीं आयले. ते तोडीक लागींच आसले, सुमार 150 हात भायर. ते वेळेर पावले तेन्ना तांणी थंय उडो देखलो आनी कोळशाच्या उजार दवरलेली मासडी. जेजून तांकां म्हणलें, तुमी आतां दवरलेल्या तांतली थोडी मासडी हाडात. ओड्यांत चडून सिमा पेद्रून रांपोण वेळेर ओडून हाडली. ती 153 व्हडल्या मासड्यांनी भरलेली आसली आनी इतल्यो व्हड मासड्यो आसतनाय रांपोण पिंजूंक ना. जेजून तांकां म्हणलें, नास्त्याक येयात. तूं कोण काय म्हूण विचारूंक नास्त्याक बसलेल्यांतल्या कोणाकूच काडीस जालें ना. तो सोमी म्हूण तें जाणो आसलें. तेन्ना जेजून फुडें सरून उंडो घेतलो आनी तांकां दिलो. तशेंच मासडीय दिली. मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जाल्ल्या उपरांत जेजू शिसांक दिश्टी पडलो ती तिसरी पावट. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. प्रितीच्या बाबा मणिनो आनी सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, आयज आमी खुशालकायेन हो आयचो दीस समोर उमटेल्या आनी खरेंच खुशालकायेचो दीस न्हयच तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाक, पूण आमचे रेस मागोवचे आख्खे फिरगोचे. कित्याक आयज आमची भुरगीं 2 वर्सां जालीं पॅन्डमिकाक लागून कुमिया दिन घेयन आसतना उरलीं आनी आयज तांकां हो कुमिया आमी दिता. जेजू पयलेच पावट तांच्या काळजान येता आनी आमचे सगल्यांचे आवडे आनी ओत्रेक म्हणल्यार जेजू आमच्या काळजांत यो आनी सदांच आमचे थंय राव. असो परम संस्कार हांगासर जेजू सदां काल आमचे सांगाता आसा. संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमचे सांगाता आसा. हें जेजून आमकां मातेवाच्या शुभ वर्तमानांतल्यान कळीत केल्लें आसा. हांव सदां काल संवसार सोंपोपर्यंत तुमचे सांगाता आसा. तो आमचे सांगाता आसा, पूण आमी ताका वळखूंक जाय. तो आसा म्हूण आमी वळखूंक जाय. आयजूय आमी पळयता जेजू तांचे सांगाता आसलो, पूण तांणी ताका वळखूंक ना. केन्ना वळखलो? थोड्यांनी वळखलो सोमी म्हणून. मागीर जेजून ताका म्हटलें, कितें मासडी पडल्या? कांयच मासडी पडूंक ना. आख्खी रातभर तांणी कोश्ट केलेले, कांयच ताका मासडी पडूंक नासली. पूण जेजून ताका सांगलें, उजव्या हातान रांपोण मारात, आनी रांपोण मारली. इतली मासडी पडली, 153 153 मोठी व्हडली निस्ती पडली. रांपोण ओडून हाडूंक जायना जाली. आनी ताणें हाडल्या उपरांत जेजून तांकां म्हटलें, नास्त्याक येयात, नास्त्याक येयात. तांकां आमंत्रण दिलें, यात, नास्त्याक येयात, नास्तो करूंक येयात. आनी थोडी मासडी आनी घेतली, उजार बासली आनी उंडे आसले ते बाजले आनी तांकां नास्तो केलो. उंडो मोडटा आसतना तो जेजू म्हूण तांणी वळखलो. प्रितीच्या भुरग्यांनो, नापोलियन बोनेपार्ट हो व्हडलो एम्परर जायतीं झुजां जिखलोलो. जायत्या दुस्मानांक ताणें कोबार केल्ले आनी जायतो
ताणें आपल्या जिवितान ताका जाय तो मान आसलो, ताच्या झुजांचेर झुजून तो जैती मोन जावन फामाद एम्पेरादर आसलो. तरी आसतना जेन्ना ताचे लागीं विचारलें खंय तुज्या जिवितान कुशालकायेचो दीस खंयचो, विच इज द ग्रेटस्ट डे इन युअर लायफ, आनी ताणें म्हटलें रावतालें तो सांगतलो खंयचें झूज बरे भाशेन झुजलोलो, जैती वोन जाल्लो तें सांगतलो, कितल्या दुस्मानान कोबार केलें तें सांगतलो. पूण ताणें म्हटलें खंय म्हज्या पयल्या कुमियांचो दीस जावन आसा म्हज्या जिवितान कुशालकायेचो दीस. तर भुरग्यानो, आयज तुमच्या जिवितान व्हड कुशालकायेचो दीस, कित्याक पयलेच फावट जेजो तुमच्या काळजान येतलो. जेजो आमच्या काळजांत यो आनी सदांकाल आमचे सांगाता राव, अशें आयचो विशय आमी विचून काडला. तो जी आयच्या दिसा ही कुशालकाय आमी अणभवतल्या ती सदांकाल आमच्या काळजान बाळगून दवरुया. आयची कुशालकाय जावन आसा व्हडली कुशालकाय. भुरग्यानो, तुमच्या जिवितान जेजू तुमच्या काळजान येता, जेजूचो अनुभव तुमकां मेवता. जेजू तुमच्या काळजांत येयलो म्हणटच तुमी कुशाल जावंक जाय. जेजूची शांती तुमकां मेळूंक जाय आनी तुमी जेजू भाशेन जावंक जाय. जेजू भाशेन जावंक जाय, हें गरजेचें. जेजू तुमचे सांगाता सदांकाल तुमच्या काळजान रावतलो जाल्यार हो जेजू तुमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक मेळूंक जाय. तर हो आयच्या दिसा कुशाल जावया आनी कुशालकायेन ह्या वांटो घेवया ह्या कुमियाच्या समोरोमणेन. आनी कुशालकाय आमकां आयच्या दिसा मेवतली ती सदांकाल तोगुनी सांबाळुया, तोगुया. आनी जेजो आमच्या काळजान आयलो तो खऱ्यांनीच कुशालकायेचो दीस आमकां जण एकल्याक आनी अदीक करून ह्या चुकुल्या भुरग्यांक जावंक मागुया. कांय दीस फाटीं आधुनीक काळार ह्याच एकलो भाग्यवंत तरणाटी भाग्यवंत जाला. कोण तो भाग्यवंत? तरणाटी भाग्यवंत सदांकाल मिसाक वेतालो, मिसांत माटो घेतालो आनी हे भाशेन मिसाचो मोग ताका आसलो आनी परम संस्कारा सवें मागणें करतालो. परम संस्काराच्यो मिलाग्री जाल्ल्यो त्यो ताणें कंप्युटर शिकलोलो तरणाटो देखून सगल्यो ताणें कंपायल केल्ल्यो आनी हे भाशेन तो जेजूक आपल्या जिवितांतल्यान परगडटालो. कोण तो? भाग्यवंत कार्लो आक्युटी. हो तो भाग्यवंत, तरणाटी भाग्यवंत. पाप साहेबान ताका भाग्यवंत केलो. चड वर्सां संवसारान सारूंक ना, पूण ताणें जेजूक आपल्या जिवितान जेजूचो मोग केलो आनी जेजून अजापां मिलाग्री केल्ल्यो, ह्या परम संस्कारांतल्यो मिलाग्री ताणें सगल्यो एके भाशेन कंपायल करून आमचे फुडले पिळगेक पळोवंक दवरल्यो आनी हे भाशेन परम संस्काराचो मोग केलो. भुरग्यानो, आमी ह्या मिसाचे बेटेचो मोग करुया. मिसान वांटो घेवन जेजूक पोत्तून पोत्तून आमच्या काळजान शेवून जेजूची गोठाय, जेजूचें बोड, जेजूचो सांगात आमकां मेवतलो. तर पवित्र मिसाचे बेटेन तुमी येता तितले फावट जेजूक तुमच्या काळजान शेवतल्यात आनी हे भाशेन जेजूची कुशालकाय तुमी अणभवूंक पावतल्यात. तर हे भाशेन तुमचोय मोग परम संस्कारा सवें मिसाचे बेटे सवें अदीक वाडो, अदीक मिसाचे बेटेन वांटो घेवया. ह्या दिसान 2 वर्सां घोडे आमी मिसाकूच येवंक ना, वांटोच घेवंक ना, कोरोनाक लागून घरांत उरलीं. पूण आतां सगळें उक्तें जालां, पूण मिसांत वांटो घेवया. आमी घोडे आमी जेजूक अणभवला स्पिरिच्युअल कम्युनियन, आत्मीक कुमियांव कसो घरा रावन मिसान वांटो घेतला. जेजूक काळजान शेवूंक मेळोंक ना,
तर आतां खेरेत भाशेन जेजू म्हणटा हांव तो जिवंत जाला, सांसपून पळयात भूत न्हय. त्या भाशेन जेजूक सांसपून पळयोवंक आमकां ह्या परम संस्कारांतल्यान मेवता. तो जेजूक आमच्या काळजांत घेवन जेजूचो अनुभव आमी घेवया, जेजूच्या मोगान आमी वाडुया, जेजूच्या मोगान आमी जिवुया, जेजूक आमच्या जिवितांतल्यान परगट करुया. आनी हे भाशेन काल्लो आकृती ताणें एके भाशेन परम संस्काराचें व्हडतेपण दाखयलें. जेजू खऱ्यांनीच ह्या उंड्या सोऱ्यान आजीर आसा म्हूण ताणें जायतीं ओजापां मिलाग्री जेजून करून दाखोवन मनशाचो भावार्थ वाडयलो. हो मनशाचो भावार्थ ह्या संस्कारा सोबीत अदीक थीर केलो. ते भाशेन आमी जेजूचे आसने ह्या मिसाचे बेटेंतल्यान अनुभवता. ह्या मिसाचे बेटेन येता तेन्ना जेजूक आमी अनुभवता. कोणा सोबे आसा जेजू? जेजू सांगता हांव सदां काल तुमचे सांगाता आसा. जेजू जिवंत जाल्यार आयज शिसांक दिश्टी पडलो ही तिसरी पावट आनी आयज ताणी वळखलो. तो जेजू आमचे सांगाता हाजीर आसा. 4 वाटांनी तो आमचे सांगाता हांगा मिसाचे बेटेक हाजीर जाता. पयले सुवातेर तुमचे सोबे जोड एकल्या सोबे जेजू आसा. हें तुमी ओळखून घेतात. जेजू म्हणटा म्हज्या नांवान दोगो ते एकठांय जाल्या तूं हांव आसा. तो जेजूचे आसने जोड एकल्या सोबे आमी ओळखून घेवया. मागीर पाद्री मिसाक म्हणटा सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमी कितें म्हणटा? तुजे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. कोणा सोबे आसा? हा? कोणा सोबे आसा? हा? हांव म्हणटा तुमचे सोबे आसूं म्हण तुमचे सगळ्या लोकां मदें एकठांय जालेल्या सोबे, कम्युनिटी. तुमचे सोबे म्हणजे कोणा सोबे आसूं? पाद्री सोबे, म्हजे सोबे. हांव तुमचे सोबे आसूं म्हणटा, तुमी म्हजे सोबे आसूं म्हणटा. तर आमी ओळखून घेता जेजू लोकां सोबे आसा, जेजू पाद्री सोबे आसा. 2 आसनी ताची. जेजूची मिसाची भेट पाद्री भेटयता जाल्यार जेजूच्या नांवान ती भेटयता, जेजूचे सुवातेर ती भेटयता. आनी त्या जेजूक तुमकां हे भेटेंतल्यान तोच नोस्तो तुमकां दिता. जेजूची कूड आनी रगत तुमी शेवतल्यान. आनी मागीर दुसरे सुवातेर आमी पळयता जेजू खंय आसा? ह्या देवाच्या उतरांतल्यान जेजू हाजीर जाता तुमचे लागीं. देव उलयता आपल्या उतरांतल्यान. जेजूची बरी खबर आमकां परगट जाता. आनी हे भाशेन जेजून कितें केलें तें देवाचें उतर आमकां आतांच स्पश्ट केलां. जेजू आपल्या शिसां सांगाता नोस्तो केलो आनी ताणी त्या वेळार जेजूक वळखलो. तो देवाच्या उतरांतल्यान जेजू आमचे लागीं उलयता चड एकल्या लागीं. मागीर उंड्या सोऱ्याच्या रुपान जेजूक आमच्या काळजान आमी शेवतेल्या. तिसरी उंडो आनी चवथो सोरो चारूय बाजूनी जेजू आमचे सांगाता आसा. ताचें हाजीरपण आमी ओळखून घेवया. तो आमचे सांगाता हाजीर आसा. आनी हे भाशेन तो आमकां आपल्या उतरांतल्यान आनी जेवणांतल्यान पोसता. मीस म्हटल्यार देवाच्या भुरग्यांचें जेवण. तो आमकां हे दोनूय मेजां जेवण वाडटा. देवाच्या उतराचें जेवण आनी बलिदानाचें जेवण. कसलें बलिदान? जशें आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां, दुसऱ्या वाचपान कोणाक जय जय पदवी मान व्हडपण कोणाक? मेंढऱ्याक. कोण तो मेंढरो? आमी कितें हे मिसाचे बेटेर कोण मेंढरो हाडून मारता? कोण तो मेंढरो? जेजू तो मेंढरो. हो देवाचो मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो. जेजू जालो मेंढरो, जेजू जाली बोली.
जेजून आमचे खातीर कुस्सार मेलो आमकां सोडवण हाडूंक आनी तो आमचो सोडवणदार आनी सोमी जालो. तर मेंढरो जावन आसा जेजू, ह्या मेंढऱ्याच्या जेवणांत आमी वांटो घेता आनी तोच जेजू मागीर आपल्या शिसांक निमाणें जेवण करून निमाण्या जेवणार उडो घेतलो, सोरो घेतलो, देवा बापाक दिनवासलो, तो मोडलो आनी वांटलो. घे ती म्हजी कूड, घे तें म्हजें रगत. तर जेजूक आमच्या काळजांनी आमी शेवता. तर आमच्या काळजान कोण येतलो? जेजू येतलो. तर ह्या जेजूक आमच्या काळजान घेवंक आमची काळजां मोना कालच्या दिसा आमी तयार केल्या. कुमसार केलाय, बरें कुमसार करून जेजूक नितळ मोना नितळ काळजान आमच्या काळजान घेवंक आमची तयारी केल्या. तर आयज खऱ्यांनी जेजू कुशालकायेन घेवया आनी जेजू भाशेन जावंक वावरुया. जेजू वेता थंय बरें करीत गेलो, आमी आमच्या जिवितांत बरें करुया, वायट सोडुया, वायट सोडून दिवया आनी बरेंपण शिंपडावया. जेजू भाशेन मनशाची सोडवण करूंक आमकां देवान दिल्ले गूण, देवान दिल्ली देणी मनशाचे सोडवणी खातीर ओपुया. तर हेंच करूंक आमकां जण एकल्या आयच्या दिसा देवाची कृपा, देवाचें बोड, ह्या संस्काराचें बोड मागून घेवया. आतां आमी आमच्या बावतिजमाच्यो बासावण्यो करतल्या. बासावण्यो करूंक जेजूची पास्काची वात, जेजूच्या जिवणपणाचो रूपकार, जेजू संवसाराचो उजवाड, काळोखांतली आमकां भायर काडल्यान, पातकांतली आमकां सोडयल्यान आनी क्रिस्तान आमकां उजवाडांत हाडल्यान. आमी उजवाडाची भुरगीं जावंक जाय. देखून हो क्रिस्ताचो उजवाड आमी घेतला आमच्या बावतिजमा दिसा. आयज नव्यान आमकां उगडास करता. आमी ही पेटलेली वात आमकां कितें दाखयता? जेजू जावन आसा संवसाराचो उजवाड. तर ह्योच केल्ल्यो आदी आमच्यो बासावण्यो आमी आतां नव्यान करतल्यो. सगळे वाती पेटोवया, उबी रावया. भुरग्यांनो, तुमी धाकटुलीं आसतना तुमच्या आवय बापायनी तुमच्या नांवान बासावण्यो केलेल्यो. आयज तुमी वाडल्यान तुमचें आयज उलोवंक जाता, तुमच्यान जबाब दिवंक जाता. तर ह्योच बासावण्यो न्हवसरूंक तुमकां खोशी आसा? होय, म्हाका, आमकां न्हय, म्हाका खोशी आसा. सैतानाक तुमी पाठ करतात आनी सगल्या ताच्या बुलोवण्यांक देवाक आनी सौर पदवेदारा बापाक स्वर्गांनी प्रितुमेच्या रोसदाराक तुमी सत मानतात. जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत आंकवार मरेतान सोलमोला, तो आमचे खातीर मेलो आनी पुनर्जिवन जालो, हाका तुमी सत मानतात. पवित्र आत्मो तो आमची सवें जियेता आनी आमकां सगल्यांक एक कोत्ता, हाका तुमी सत मानतात. ह्या पवित्र जेवणान जेजूची कूड आनी रगत घेतात म्हूण तुमी सत मानतात. पेल्याचो मोग केल्या बगर देवाचो मोग करूंक जायना. तो तुमी तुमच्या जिवितान पेल्याचो
भोव करून दुबळ्यांचो आनी गोज्जेक सांपडलेल्यांचो आनी तुमच्या दुस्मानाचो पर्यान मोग करतल्यात म्हूण उतर दितात. हो आमचो बावाट, होच पवित्र सभेचो बावाट. तो उचारूंक आमकां व्हडपीक आनी अभिमान भोगता. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता सोबे वाती पालुया. आनी आतां आमची मागणी, आमच्यो गोरसो जेजून म्हटला माग आनी तुका मेवतले, सोद आनी तुका गावतले, दारार मार आनी दार उगडटले. जेजूच्या उतरांचेर विस्वास दवरून आमची भुरग्यांची मागणी ह्या वेळार बापाक उबारुया. आमच्या बाप साहेबान बेसमानी आनी सगळ्या यानिकांनी जेजूची मोगाची खबर सगळ्यांक दिवंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड आनी आदार फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी देवाचे उतर परगोटूंक सगळ्या बावार्थ्यांक सोंपेपणान दिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आयज आमी 17 भुरगीं पयलेच फावट जेजू आमच्या काळजान शेवूंक वेताना आमी सगळीं जेजू सारकी जावंक बापाचे बोल आमकां सगळ्यांक मागुया. आमच्या आवय बापायनी देव संदेशकारांनी आनी वडिलांनी आमकां जेजूच्या मोगाची आनी पवित्र पुस्तकाची जाणवायन बोल्ल्यान जेजूचो बरो वावर करून तांकां कृपा आनी आदार बापा लागीं मागुया. Jesu, Chana, Baba.
आमी जेजूची वळखीन वाडूंक आनी आमचो वावर फुलवण जावन बापाचो आदार आमकां मागुया. पवित्र स्नाना वरवीं आमच्या आवय बापान आमच्या काळजांनी भावाचें बीम ओपला. हे भावाचें बीम वाडोवंक आनी दुसरे सोवे आमचो भावात शिपडावंक आमकां सगळ्यांक बापाचो आदार मागुया. देवाची भक्ती फकत अंटांनी आमी करिना जावंक पूण प्रिती भावाचे सेवेच्या कोन्यांनी नवो समाज आमी बांदून हाडूंक बापाचो आदार मागुया. ओ मोगाण बापा, ही आमची भुरग्यांनी केल्ली खालती मागणी तूं दयीन आयकून घे आनी ह्या भुरग्याच्या काळजांत तूं आयच्या दिसा येतलो. ह्या आयच्या दिसाची कुशालकाय तांच्या जिवितांत सदांकाल थोकूंक आनी तांच्या आवय बापायनी ताका परम संस्कारां सवे विसाचे बेटे सवे ओदीक भावार्थान मोगान वाडोवंक आनी प्रिती सेवेच्या खोर्न्यांनी ती जेजूक गोवाय दिवं हें आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. धर्म दान. उदार मनान केल्लें दान देव मोगान स्विकारता. आमी भुरग्यांनी हाडलेलीं दानां आनी हांगा आजीर आशिल्ल्याची एकठांयल्ली फुल्लां पाकली आमी घेवन आयल्या. ह्या दाना वरवीं आयचो समारोप बरे भाशेन जावं आनी आमचे फिरगोचेर दोतोनीचो वावर अदीक बरे भाशेन चलूंक सगल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागून हे धर्मदान बापाक उबारुया. उंडो. गोवाच्या सोबार कोणयांचो एकूच उंडो तयार जाता. तेच पोरी ह्या मिसांत वांटो घेतलेलीं भुरगीं आमी आवय बापूय आनी सगलीं एकूच फामील कशी भावार्थान आमच्या भुरग्यांक ह्या दाना वरवीं बापाक भेटोवया. सोरो. जायत्यो दाखो पिलून सोरो तयार जाता तर आमच्या गांवांत रावतल्याचे कोश्ट बूक पिडा सोंसतेल्याक ह्या खुना वरवीं बापाक पेटोवया.
मोच्या बाबा म्हणीनय मोचे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जा म्हूण मागात. आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आमचे पोलीस सभेच्या आजोबाक सर्वेस्पोर मानून घेवन बापा सोर देण्याच्या दिनाऱ्या तुवें कुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका ही देणी ओपून दिता आनी जशें येदो व्हड सोतोस बगूंक संवसारांतूच तुवें तिका फावो केल्याय तशें सर्गेचो तो उचारा व्हडतो प्रेमीत सोतोस आपणाक फावो कर म्हूण ती मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सोर काळे आनी सोर ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सासणांक तो आमचो खरो यादनीक निरंतरी भेटोवचो योद्न ताणें घडोवन दवरलो आनी आमची सोडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बोली जावन तुका ताणें भेटोवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी ही भेटोवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासत बोली जावन भेटयलोली ताची कूड शेवून आमकां गोठाय मेळटा आनी आमचे पासत वारयलोले ताचें रगत पिवन आमी निर्मूळ जाता. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गेच्या सोल दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Surgani, so sad.
भुरग्यांनो, हो म्हत्वाचो वेळ लोकांनी हाडलेली दानां, मुंडो आनी सोरो ती आतां बदलतली. पवित्र आत्मो ती बदलतली. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड आनी ती बदल जेजूची कूड आनी रगत जावं म्हूण ह्या वेळार आमी खरेंच मागणी करून ही दानां बदलतल्या. आनी तो जेजू आमकां ह्या दानां वरवीं हाडलेली दानां परतून आपली कूड आनी रगत आमकां दितलो. भक्तीपणांत वांटो घेवया. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन जेजून कोश मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका 3 वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचेय पासत समोर पोवची. ते स्पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराचे रगत, पातकाचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारोतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावाळताचो गोठ परगटुया. Jezu melo, Jezu żywą zana, Jezu nowianie polo. Jezu melo, Jezu żywą zana, Jezu nowianie polo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केफ्री तुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी फेर्रा आमच्या गोवणी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा मणांची काकूट कर. ह्या भुरग्याची गोच्ची मेल्यान, शेपाय शेमाय कोण मेल्यान तांचो उगडास करुया. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माये सांगाती, ताची पोती बागेवन जुजे पागेवन धर्मदुतां आनी सोरकाडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर काल्लो आकुती बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी.
तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा खावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोन्नन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमी सगळीं देवाची भुरगीं आनी देवाची भुरगीं कशीं वाडोवंक त्याच जेजू आमकां देवाच्या भुरग्याच्या जेवणांत वांटो दिता आनी आपल्या जेवणांत कुडी रोगतान पोसून आमकां दादोशी करता. त्या तेजे व्हडट्या देण्या पासत देवाक दिन वाचुया. आनी जेजूनय आमकां देवा बापाक आमचो बाप म्हूण ओळखून घेवन ताचे लागीं मागूंक आमकां शिकयलां. तेच मागण्या आतां आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्वीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशानोत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. असतो जेजू ह्या उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आपली कूड आनी रगत आमकां दिता. आमचें आत्मीक जेवण आनी खाण जाता. ह्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या ते म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली.
Hymn number D30. भुरग्यांक आमी जिबेर कुमियां दितल्या तो रातीर घेवचो न्हय जिबेर घेवया दोनूय रुपांनी. Sabala,
मोगाला जेजू तूं म्हज्या काळजान पयलोच फावट आयला कितलो हांव खुशाल स्वागत करता तुका सुमया. Loving Jesus, thank you for the gift of our parents, grandparents, teachers, priests, religious catechists, and our parish community who take so much trouble to strengthen our faith. Dear Jesus, we pray and thank you for loving us and for being our true friend and guide. Jesus, I am so happy that today onwards I will be able to receive you at every Mass. Thank you, Jesus, for giving me this lovely gift of you. Thank you, Jesus, for all the wonderful gifts and talent you have given us. Jesus, I thank you for being with me always till the end of time. Jesus, I thank you for your love. No one can love me the way you do. I am blessed to have you in my life. Thank you, Jesus, for coming into my heart. Bless me and each one of us. Amen.
प्रार्थुया. ओ मोगाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पास्काच्या सोमरोमान तुझ्या सासणेक मोगाच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान बोल्ल्याय. तर पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान आमकां दिसान दीस पोसून अविनाशी पुनर्जिवणपणान आत्म्या कुडी सयत जेजू बरोबर आमकां मोहिमेवंत कर. क्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं. आयच्या दिसा पयले सुवातेर बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आर्गां दिता. आमचे फिरगोजेंत 17 भुरग्यांनी पयलेच पावट जेजूक शेवला आनी ह्या भुरग्यांच्या आवय बापायच्या नांवान हांव कालजांतान दिनवासतां आमच्या पादवीगाराक फादर ऑर्लांडो मार्केस सदांच ताचो तेंको आनी आत्मीक मार्गदर्शन ह्या भुरग्यांचें मन आकारून तांकां जेजूची कूड आनी रोगत शेवंक ह्या मिसाच्या बलिदानान समरोवंक आदार दिल्ल्या पासत देव बरें करूं. आमचे दिनवास आमच्या संदेशकारांक मेसेज रोजलीन आनी एरनाक आपले जबाबदारीन बरे भाशेन पाळ्ळी आनी बरी देख आनी जेजूचो मोग भुरग्यांच्या काळजान रिगूंक आमच्या भुरग्यांक मोगान आकारूंक ती वावुरल्या पासत. तशेंच दिनवासता मिसेस मेर्लिन आनी यानी ह्या मिसाच्या समरोवणेन आपलो आदार फाव केल्ल्या पासत. हांव दिनवासता खेरीत भाशेन मिस जॅकलीन बोर्ड एग्जाम आसुनूय आपलो मोलादीक वेळ ह्या भुरग्यांक सुंदर आर्गाचें गायन शिकयले पासत दिनवासता. दिनवासता आमच्या सुकुल्ल्या आंज बोडव्यांक ती सदांच दोतोनीक आनी प्रॅक्टिसेक हाजीर आसली. देव तांचेर आशिर्वाद घालूं. तुमचे मुदूट ताळ्यान ही मिसाचें बलिदान वदीक उर्बा हाडूंक आदार दिल्ल्यान आमच्या गायन मंडळाक दिनवासतांव. तशेंच दिनवासतांव वेदीक सेवकांक आनी यूथ व्हॉलिंटियर्स. आमचे दिनवास आमच्या साक्रिस्तांव मिस्टर नैलेश सदांच कसली आदार जाय तो तयार आनी फिरगोजेची साफ सफाई करूंक आदार दिल्ल्यान तेकाय दिनवास. सगळ्या आवय बापायंक दिनवासतांव. तुमचोय तेंको आनी आदार नासलो जाल्यार हो दीस पळोवंक फावो जावचो नासलो. तुमचें उदार काळीज भुरग्यां सोवें हो दीस भुरग्यांक फावो जाला. निमणे दिनवासतांव आमच्या फोटोग्राफरांक, सगळ्या गांवच्या लोकांक आनी सोयऱ्यांक हे मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक आमच्या भुरग्यां पासत मागलें आनी सदांच तांच्या पासत मागोत रावात. हे समरोवणेन हात बोट घालतेल्यांक कोणाकूय हांव चुकलां जाल्यार देव बरें करूं म्हणटा. हे खुशालकायेन वांटो घेवंक घरा वयच्या पयलीं तुमची तोंडां गोड करात. देव बरें करूं. खेरीत दिनवास सगल्यांक दिले आनी सगल्यांचे उपकार आठयले. दर्यावायच्या दिसा हे कुशालकायेच्या दिसा सगल्या भुरग्यांक जाणें पयलेच फावट जेजूक आपल्या काळजान शेवला, ताच्या कुडी रोगतान वांटो घेतला, तितल्यायकूय आमची पोरबी. कॉंग्रेच्युलेशन्स. तुमी जेजूक तुमच्या काळजान शेवला, तो जेजू भाशेन तुमी वाडूंक आनी जेजू भाशेन तुमी जावंक आमचे आवडे आनी आमचे ओत्रे. खेरीत भाशेन दिनवासूंक सोदता तांच्या आवय बापायंक जाणीं बोर घेतली आपल्या भुरग्यांची, हाडूंक व्हरूंक जबाबदारी घेतली आनी बरे भाशेन ही जबाबदारी तांणी पाळ्ळी आनी सगळे
ताणीच बरे भाशेन ही मांडावळ बीन थारायल्या. तशेंच संदेशकारांनी जी वावुरल्यांत हो दोतोनीचो आमचो हे वस्ता तितलो दोतोन जावंक ना खरी, पूण तरी आसतना हो समोरो बरे भाशेन करूंक ती वावुरल्यांत. त्या सगळ्या संदेशकारांक ह्या आनी आमचो संदेशकारांचो हे मेन आनी ही भुरग्यांक शिकयतली एरन आनी आमचे नांव येना रोजलीन ताकाय शाबासकी दिता. तशेंच कोयराक ताणें बरे भाशेन आमची समोरमणी व्हरता बरी करूंक आमकां आदार सहकार दिला. तशेंच जॉन आसा हांगासर व्हिडियो काडूंक, फोटोग्राफर आसात, त्या भायर जेनेट हेजे आलतार बिलतार सगळे ताणें फेर मारून घातल्यात. जायतो वावर केला, कोणें हात बोट घातला, तितल्यायकूय दिनवास. तर आयज कुशालकायेचो दीस. कुशालकायेन तुमी सादचो आनी कुशालकाय तुमच्या जिवितान वाडोवची. जेजू काळजान शेवूंक तुमची आशा आवडो ओत्रेक वाडोवचें. आवय बापायनी ताका मिसाक हाडूं येता न्हय आयताराचीच, पूण हेरूय दिसांनी जेजू काळजान शेवतले जाल्यार मिसाक येता तितलेय पावट तुमच्यान जेजूक शेवूं जाता. कितली मिसांनी वांटो घेतला तितल्याय मिसांनी जेजूक शेवूंक जाता. आयज लोक तुमचे पाटयेक येतलो तितलोय जेवल्या बगर वयचो ना. ते भाशेन मिसाक येता तेन्ना जेजूक शेवल्या बगर रावची न्हय. जेजूचो सांगात सोदचो आनी जेजू तुमचे सदां सांगाता सदां काल आसतलो. काजराची चिटी रॉबिन गाब्रिएल फेर्नांदीस, सांकवार पूज जोकी फिलीप फेर्नांदीस आनी आदेलिना सांताना फेर्नांदीस. केक देवेली रेस मागोस. हाचे व्हंकलेचें नांव रेबेका सेरो आंकवारदूत, दावीद जुआंव सेरो आनी रिता सेरो तिवायवाडो कालांगूट. निमणी चीट. एडिसन मास्कारेनियस सांकवारपूट डायगो मास्कारेनियस आनी बाजूला आंतांव सावड्डेंचो. हाचे व्हंकलेचें नांव अनिश्का डायस आंकवारदू, जुस्तिनो डायस आनी लिनेत डायस. आंबेरकांड रेस मागोस. पयलींची कसली आडकोड आसा जाल्यार सांगूंक दिवंक तुमकां कायदो आसा. तशेंच पास्काच्या तिसऱ्या आयतारा आमी आसाव. जशें आयच्या दिसा ही मांडावळ केल्या संदेशकारांनी आनी दोतोनीच्या भुरग्यांनी आनी तांच्या आवय बापायनी, तांकां सगल्यांक आमचे दिनवास आनी शाबासकी. सोमारा दीस सकाळची मिसां, मंगळारा दिसूय सकाळचे मीस आनी सुंक्रारा दिसा 6 तारखेर 7:30 मीस फेलिसिदाद वालादारीस मोन्नाच्या पयल्या वर्साचो उगडास. तशेंच सोनवारा दिसा 7 तारखेर 7:30 मीस मानिएल मारियानो फेर्नांदीस मोन्नाच्या पयल्या वर्साचो उगडास. आनी सोनवारा दिसा 5:30 वाजता एंटिसिपेटेड संडे मास, इंग्लीश मास. बायलो पाद्री आसतलो हाडटले हांव, ते मीस जातले. मागीर आयतारा येता तो आयतार, चवथो आयतार पास्कांचो एकूच मीस 7:30 मीस आसतले. आनी त्या दिसा आमची पॅरीश पिकनीक. कोण येवंक सोदता ताणें नांवां दिल्या म्हूण सजमता. हांव नांव दिवंक ना जाल्यार बेगीनूच दिवची म्हूण मागता. तुमकां सांगलां पिकनिकेक खंय वेता आमी, खंय वेता खबर ना? आं आं नांदवान अशें भुरगीं सांगतात. लोकांक बसून खबर ना, भुरगीं सांगतात नांदवान फार्म. आं सगळीं येवची पिकनिकेक कुशालकायेन. पॅरीश डेक कसो पॅरीश फॅमिली कशी वांटो घेवया, भाग घेवया. मांडावळ करूंक येता त्या आयतारा फातिमा सायबिणीचो समुदाय. त्या दिसा इंग्लीश मीस आसचें ना. डेली फ्लॅस आनी जिविताचो प्रकाश आयिल्ले आसा, साकिस्तीन दवरलेले आसा. कोणाक वतात वा वांट्टात ते व्हरून वांटचे. जोकी फेर्नांदीस केकदेवेली उगडासा आदेलिना फेर्नांदीस 10,000 भेटयल्यात.
एक बरो देखणार 10,000. विलियम आनी क्लॅरिसा आल्मेडा तांच्या लग्न समयार गुड सॅमेरिटन फंडाक काजरा समयार 5,000 भेटयल्या. तशेंच ताणें इगोजेक 5,000 भेटयल्या. क्रॉस फायर प्रोडक्शन आनी 10,000 इगोजेक भेटयल्या. तो सगळ्यांच्या डोनेशना खातीर दिनवासता. आनी अदीक करून जेन्ना कसलेय समारोप आसा तेन्ना उगडास दोतचो गूड सॅमेरिटन फंड आसा म्हणून आमचे पॅरिशीन. आनी हो गूड सॅमेरिटन फंड कोण गोज्जेक सांपडला आकांताक सांपडला ताका पावूंक केल्लो आसा. तर कसलीय ओकेजनां आसा तुमच्यान ह्या फंडाक तुमचो तेंको दिवचो. पयलेच विलियमान सुरवात दिल्या आनी क्लॅरिसान तर तुमी ह्या फंडाक तुमचो आदार सहकार दिवचो. तशेंच आयच्या दिसा तुमी तुमची फुलना पाकळी दिल्या दोतोनीच्या वावराक. ह्या खातीर तुमकांय तुमच्याय भुरग्यांच्या आवय बापायक दिनवासता. उबी रावया. Sorvespor तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. Hymn number F13. Baboy na